Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोयची कला अकादमीची वास्तू आयकॉनिक म्हणून सांगून गोंय सरकारान एफिडेविटात दावो केला तो असो। ही वास्तू सापूच हालिल्ली, त्या खातीर बेगोबेग पावला गरजेची। वास्तूक कांय भागांनी रिपेर जाय, वॉटरप्रूफिंग हल्ला, ऑडिटोरियम गळटा, एकॉस्टिक परफॉर्मन्स देवला। पर्याय तपासून तज्ञ एजन्सीच्या रिपोर्टाचो विचार करून रिनोव्हेशनाचे पावल। नोडल एजन्सी PWD एस्टिमेट करपी ते कला संस्कृती संचालकान हे विशीं अकादमीच्या वांगडी सचिवाक कळीत केल्ले। अप्रुवला सयत ओरिजिनल एस्टिमेट 49,57,11,000, तातूंत 7.5% मेंटेनन्स चार्ज, 12% गुड्स अँड सर्व्हिस चार्ज, 1.15% रायट्साचे फारीक करपाचे, 18% रायट्साक फारीक करता ताचेर GST, 3% कंटिंजन्सीज आणि 60% डिपार्टमेंटल चार्जीस आसात। इन 29 ऑक्टोबर 2020 दिसा कला संस्कृती संचालकाक एस्टिमेट धाडिल्लो। GSR 2019, MGS 2019, MSR 2015 आणि 2019 तसोच मार्केट रेटाच्या आधाराचेर एस्टिमेट। 15 डिसेंबर 2020 कला संस्कृती संचालकाची मुख्यमंत्री सरकाराच्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह मान्यतायेन PWD डिव्हिजन 5च्या ई काम करचे म्हणून ऑर्ड मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेसयत एक्सपेंडिचर फायनान्स कमिटी मुखार प्रस्ताव घाल्लो। तज्ञ एजन्सी वरवीं PWDन काम करचे म्हणून निर्णयाक हे समितीन मान्यताय दिल्ली। कॉन्ट्रॅक्टर कंपनी ही स्पेशलायज्ड एजन्सी। आजचे तारखे मेरेन 30% काम जाला। याचिकेची दखल घेऊन काम अडयल्यार रिपेर प्रकल्प हुमकळटलो। रिजॉइंडर घालूंक याचिकादार दुर्गादास कामतीन कोर्टा कडेन वेळ मागला। कोर्टान तितल्यार सुनावणी 2 सप्तकां फुडें धुकल्ल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।